कितें जाल्यार पयलो आमी डिटेल डिस्कशन जालें म्हणजे कितकोन अवेरनस करप कित्याक ड्युरींग लॉकडावना टायमाक ताका गायडलायन डिफरंट आहलेले. आतां आमी आसा अनलॉकडावन आसा. अनलॉकडावन पुलिसेकूय सर्टन पावर्स ना टू एनफोर्स कितें करपाक. आतां अरेस्टूय करता लोकांकूच. पुलीस हॅज नो पावर टू अरेस्ट देम बिकॉज वी आर इन अनलॉक. ते पासत आमी मेजर डिसिजन आमचे बाबून सांग ते भाशेन घेयलां की टू क्रिएट अवेरनस कशें करप थ्रू मिडिया थ्रू वेरियस मेथड्स. चड करून आमी कितें केलां आतां उलयले ते भाशेन वी वील स्टार्ट द अनाउन्समेंट्स यूज ऑफ लावड स्पिकर. कोणाकूय दिसता एक सोशियल इन्स्टिट्यूशन आहा सोशियल ऑर एड्युकेशनल कोणाकूच आपूण परमिशन काडलो हो पंचायताक दिसता आपूण परमिशन काडून बाबा आपल्या ज्युरिडिक्शनान अनाउन्समेंट करतलो तेंचे भाशेन म्हणजे कोणाक प्रॉपर हे मेसेज दिवपाक जाय ते भाशेन कलेक्टर म्हणटालो वी आर रेडी टू परमीट देम टू यूज ऑफ लावड स्पिकर फॉर सच अनाउन्समेंट. सो आपले भाशेन आनी आपल्या पद्दतीन त्या त्या गांवांनी त्या त्या ग्रामीण भागांनी तरी अनाउन्समेंट जायत हें म्हाका दिसता सगळे जागृताय जातली. दुसरी आमचे आतां आमी आंबेलींची केस उलयताले आंबेली लिंक म्हणून म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आंबेली. सो हांव हॅप्पी कित्याक 13 केसीस आहल्यो आंबेलींच्यो तितूंतल्यो रिकवर जावन फकत 2 उरल्या. देर इज अ ग्रेट आमकां अचिवमेंट अशें कशें दिसता हाव वी हॅव कंट्रोल दी आंबेली लिंक्ड केसीस ऑर आंबेली केसीस. सो हो सगळो विश्वास हे आमच्या डिपार्टमेंटाचेर दवरून हो एक्सरसायज कॉमर्स केला. पूण हांव सगळ्यां कडेन मागतां की इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन्स आयज कित्याक आयज लायक वॉर लायक सिट्युएशन. सो आमचें एक स्वयंभूच चेंज करून द ऑर्डर ऑफ लिविंगूच चेंज करून आमी हें फेस करतले कित्याक वी एंटिसिपेट द इन्क्रीज ऑफ केसीस. ही आयज सगळी तयारी आयज आमी हिंगा बसल्या चिंतून के वाडटले आनी ते कशे तरेन आमी फेस करतले. आतां कोवीड केअर सेंटर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी नुसी मॅरिटायम एकेडमी आसा तेंचे विलिंगनस घेवन गरज जाल्यार तें उगडटलें. ते भाशेन आमचे डेप्युटी सीएमान सांगता ते भाशेन वी आर प्रिपेर्ड एंड वी आर रेडी टू फेस दीस कोरोना व्हायरस क्रायसीस. म्हजे बरोबर आयज सालसेटीची आमी मिटींग घेतल्या आनी सगळे आमी जाणून घेतले आसात की कंटेनमेंट झोन कितले आसात. कंटेनमेंट झोना भितर आयज आमकां कसले डिफिकल्टीज येतात थंय लोकल आमकां कॉपरेट करता काय कितें कशे पद्दत डिफिकल्टी येता तांकां जेवणाचो हें आसता बाकी सगळे केअर घेवपाक जाय थंय कसले डिफिकल्टी येतात. किंवा पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो काय थंय आनीक पुलीस जाय पडटा जाल्यार पुलिसाचे हांगा स्ट्रेंथ तितलो आसा. जेन्ना कंटेनमेंट झोन जाले उपरांत थंय चडांत चड पुलीस बंदोबस्त घालचो पडटा तेन्ना आनी असले जावं आनी जर वाडले जाल्यार आमची तयारी कशी आसपाक जाय कितें आसपाक जाय सविस्तर चर्चा करपा खातीर सगळे 6 विशयांचेर आमी आज चर्चा केल्ली आसा. सगळे अधिकाऱ्यां बरोबर आमच्या ह्या 8 मतदारसंघांतल्यान जर 6 पुलीस स्टेशन लागतात तेचे 6 PI तेंच्यो डिफिकल्टीज आमी आयकून घेतल्यो. त्याच्या एरियाचेर ते इंचार्ज असतात तेंची डिफिकल्टी आयकून घेतली. फायर ब्रिगेड जे फायर सर्विसीसचे प्रॉब्लेम जे आसले तेंचे आयकून घेतले. खास करून कलेक्टर आख्खे सावथ गोवा पळयता तेंची कितें कितें डिफिकल्टी आसा की तांकां कसले फेस करचें पडटा तांकां कसलो प्रॉब्लेम आसा ते जाणून घेवपाचें हें केलो. सो डॉक्टर आसले आमच्या आयरा किंवा बाकी सगळे जे अधिकारी आसले तेंचे कडच्यान ज्या फिल्डार वयता आसतना जावं गव्हर्मेंटा सायडीन तांकां आनी कितें जाय किंवा जेन्ना कॉपरेशन तांकां लोकल बॉडीसा कडसून कसो जाय लोकल त्या भागाचे लोक आसता इलेक्टेड मेंबर आसतात आमदार आसता बाकीचे लोक आसता तेंची तांकां कशें करून कॉपरेशन मेळटा हे सगळी हाजेर आमी चर्चा केल्ली आसा. कोंकण रेल्वेचे अधिकारी हांगा आशिल्ले थंय डिफिकल्टी कशी जातात कशे पद्दतीन जे लोक येतात तेंची देखरेख आसता आनी ताजे अशें सगळे आमी चर्चा केल्ली आसात. कंटेनमेंट झोन ताजे बरोबर ताजे रिकवरी कशी जाल्ली आसात आनी आयज पर्यंत हांगा सावथाक जर सालसेटी जर पळयत जाल्यार कुडतरी आनी मोती डोंगर हांगा 2 हे जाल्ले आसात ह्या भागांनी सालसेटीक. तातूंत भितर बऱ्यापैकी रिकवरी जाल्ली आसा ते सविस्तर रिपोर्ट आमी घेतलो आसा. आनी येदाकादाची जर आतां आमकां फुडें समजा अश्योच केशी वाडत गेल्यो जाल्यार आयज आमचे कितले सेंटर आसात कोवीड केअर सेंटर कितले आसात तर आमचे 7 आसात. आयज आनी पोंडा साकून ते इंजिनियरींग कॉलेजीचे थंय कॅपेसिटी वाडिल्ली आसा 420 बेडी थंय घालूं शकता ही कॅपेसिटी वाडिल्ली आसा आतां. पूण ती जाले उपरांत सुद्दां आनी येदाकदाची केसी वाडल्यो ते वाडटा तर केसी वाडत चालू आसा जाल्यार त्या मतदारसंघान तयारी कशी आसपाक जाय
त्या लिस्ट आयज आमी रफ लिस्ट हें घेतलें आसा की खंय खंय आमी करूं शकता फर्स्ट आमी वेळ्ळे मतदारसंघ जाल्यार नुशी हें केल्लें आसा नुया मतदारसंघ आनी खंय तरी कम्युनिटी हेल्थ हॉल पळयल्ले आसा जे सगळे मतदारसंघांनी एक एक आयडेंटिफाय केल्ले आसा ते फिजिबल आसा की काय आनी त्या खातीर थंय लोकांचो कितें म्हणजे प्रॉब्लेम आसा काय ना किंवा थंय जर कितें प्रॉब्लेम आसत असली कोवीड केअर सेंटर जेन्ना आमी आनी वाडोवपाक जाय तेन्ना जर त्या भागांत जर आयडेंटिफाय केली जाल्यार त्या भागाच्या लोकांक प्रॉब्लेम आसत किंवा आनी कोण आसत जाल्यार थंय वचून तो सुटयो करपाक जाय